मोरी मागण्याची स्त्री. एका काळार ती आमचे बरी एक सादी स्त्री, पूण मागणें इल्लें करताली आनी मागणें करतना बोडव्यान उलयल्लें, बोडव्यान तिका सांगल्लें, तिका समजालें. आमी मागण्याची मनशां जावया. तितलेंच एक ल्हानसो नियाळास. कित्याक म्हळ्यार मागणें आमचो उस्वास. प्रेयर इज अ ब्रेथ. ज्या घरांत, ज्या कुटुंबांत, या ज्या मनशाच्या जिणयेंत मागणें बंद जाता, सकास उस्वासय बंद जाता कुटुंबाचो. हें इतलें एक आमकां समजलें जाल्यार बरें मोगाच्यान. देखून एक पवित्र बरयणार म्हणटा, खंयचे कडेन आल्तार सकयल सकयल वेता थंय समुदाय सकयल सकयल वेता. आल्तार जावं दी इगर्जेंत या आल्तार आमच्या घरा. खंय आल्तार सकयल येता म्हळ्यार आल्तारीक मान ना, थंयसर समुदाय आळवण वेता. एक ल्हानशें भुरगें आनी आवय, त्या गांवांत पावस नासलो खंय. सदांय सांजेर तेर्स कर आंबोरी कर जाल्यार मागीर न्हिदच्या प्रास पयलें मांद्रे लागींच दिंबेर पडोन दोगांयनी मागचें, ये देवा पावस दी. आनी हें ल्हानशें भुरगें सदांय बारी उर्बेन आवय लागीं येवन मागणें करता. पूण त्या एका दिसा हें भुरगें येत ना गे. कशें कशें ये गो पुता मागया म्हळ्यार येना गे. तेणे येता. आवयन परतून सांगलें, परतून येना. मागीर परतून जोर केलें आसता, येना गो तूं, पावस नाकाय आमकां. मागीर तिशी निशेन वचून आसलें. मागीर वचून राती रात जाल्ली, बागला किळपरां घाल्ली तांणी. भुरग्यान वचून किळ काडली काय धांवलेंत खंय वस्त्र मोळच्या पत्रा लागीं वचून हें दिसाक खेळटाना ल्हानशी एक बोंबी डॉल सोडून आयिल्लें थंय पत्रा कडच्यान. वचून धांवन वचून आन्न परतून किळ घालन आवय कडच्यान येवन दिंबी घालन मागणें करूंक लागलें खंय. त्या भुरग्याचो एक भावार्थ मोगाच्यान. सदांय मागलां, पावस येवना, पूण आज मागल्यार काय पावस आयल्यार बोंबी भिजता न्ही गे. वॉट ए फेथ. तसलो एक भावार्थ ल्हान भुरग्याचो. एका रेतीरे वेळार फादर बिनू म्हणलो नांवाचो एक पाद्र्याक म्हणालो, एका ल्हानशा फिरगजेक ताका रेतीर दिवंक आपयलें. केरळाचो तो मलयाळी पाद्र्याक. मागीर हाका साक्रिस्तीच्या देगेन साका एक ल्हानशें रूम दिल्लें, ल्हान फिरगज. आनी फिरगजेंतलो याजक मालगोडो लायलें एक 72 वर्सां प्रायसो. त्या दिसा हाचें सगळें पयल्या दिसाची रेतीर जाली. हाचें सगळें काम जावन मागीर सक्रामेंताक म्हळ्यार साक्रिस्त्या लागीं हाचें रूम. सक्रामेंताक एक बेटकर मागीर न्हिदता म्हण येताना हाका इगर्जेंत एक रडुल्लो आवाज आयकता खंय. हाका एक तर खावजेनी जाली की कोण आबा, कांय रेतीरे आयिल्लीं कांय रावल्यांत गी, कांय तकली गुवन कांय पडुल्ली म्हणून कांय आतां जाग जाली गी, बागील बंद जाला म्हूण रडटात की म्हूण ल्हव अशें उक्तें करून पळयता आसतना आल्तारीच्या मुखार वो पाद्र्याप दिंबयेर पडोन हातांत एक कागदाची चीट कान घेवन तातूंत बरयलां खंय सुमार हात वयर करून मागता खंय, रडोन रडोन मागता खंय वो पाद्र्याप. मागीर हाणें डिस्टर्ब करचें नाका म्हूण सांगून थंय लो पळोवन वो गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं ब्रेकफास्ट करतना विचारलें खंय, फादर काल तुमी रडोन रडोन मागतल्यात न्ही, कितें मागतल्यात? ते म्हणालो खंय मागीर तुमच्या हातांत एक चीट आली. वय कालच्या दिसा रेतीरेक 23 जाणां येवनात म्हणलो खंय. 20 आनी म्हळ्यार ल्हानशें आसतली फिरगज, कांय सब स्टेशन कोण ना. हाका सगळ्यांची वळख हाका. 20 आनी 3 जाणां येवनात म्हणालो खंय. तांची नांवां बरोवन काणगिनात. दुसऱ्या दिसा परतून राती गो मागता खंय. तांणी थोडीं नांवां मारल्यात ताणें. मागीर हाणें च्या पियेतना दुसऱ्या दिसा परतून विचारलें आसता, फादर तांणी थोडीं नांवां मारल्यात न्ही. वय तांतले 4 जाणां आयल्यात म्हणालो खंय. निमाण्या दिसाय थोडीं नांवां मारूनात गे. मागीर विचारलें गे तें कितें काल जालें. ना ते गांवांत नात म्हणालो खंय. एका मलगड्या याजकाची एक जिणी आमकां ताचे बरी जावचें ना. तरी मनशाच्या जिणयेंत इल्लेशें मागणें जाय मोगाचें न्हू. आनी म्हाका एक आपुरबाय भोगली आमच्या कोडयाळच्या प्रासी हांगा. तुमी घरांत पयस आसात हांगा इगर्जेक येवन मागचें सड आसा. देवाक अर्गां दिवया आमी. कित्याक म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार म्हाका दिसता आमचो लोक मस्त आसा, एकामेकाक तिका सपोर्ट आसा म्हणून देव तिके वयस आसल्यार व्हडणी म्हण भोगता जावं की पुरो. पूण हांगा पळयलें, काल पळयलें, पोर पळयलें, आजय पळयलें, जायतीं जाणां दिसा मोदें विविध गांवचीं मनशां येवन दनपारांचें वताक बारा येवनी मागतात जाल्यार भावार्थ आसा म्हूण जालो. देवाक आमी अर्गां दिवया. सांत आगोस्तीन म्हणटा, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च भावार्थाचें तिरवें त्या बुकांत ती कोंकणीन तर्जुमो केला. मनशान देवा मुखार मागतलीं जाय गे. मनशां मुखार न्ही. आमी मनशां कडेन मागोंक भारी हुशार.
आमचे कश्ट दूख खंत आमी मनशां कडेन सांगता आमी मनशान थोड्या काळाक कांय इल्लेशें आमकां इल्लेशें कॉन्सलेशन दिवंक पुरो पूण मनशान देवा मुखार मागतलीं जायजें देवा म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हूण सांगता आसतना असलें आमच्या मोतींत आसूं दी मोगाच्यानो. मागणें म्हळ्यार सगळो दीस दिंबेर पडोन मागचें न्ही ताची गरज ना म्हळ्यार आमकां बाकीचीं कामां पूण इल्लेशें मागणें सगळ्यांनी करी जंय आमी करनासाव म्हणटना मागण्याच्यो 3 साद्यो संगती मात्र तुमच्या मुखार दवरता पयल्या भागान. मागणें म्हळ्यार पयल्यान पयलें एक संबंद इट इज अ कायंड ऑफ रिलेशनशीप. ल्हानशीं भुरगीं एक घडी आवय दिसना जाल्यार रडटात एक घडी पूण आवय दिसल्यार पुरो आवयन ताळो काडल्यार पुरो भुरगें रडना. पूण थोडे पटेन बापायन ताळो काडल्यार सांगल्यार ह्या बापायन उखल्ल्या कुठे भुरगीं रडटात ल्हानशीं भुरगीं म्हळ्यार बापाय चिमटो काडटा म्हणून न्ही तांचे हातच रप्प बापाय भुरग्यां मारिनात ते काम करन कोयती धरन माडा सोडून माडये पडोन या स्पानरा स्क्रूड्रायव्हरान धरून हात रप्प जाल्यात भुरग्यांक दुखता ल्हानशा भुरग्यांक देखून बापायन उखल्ल्या कुठले मारता या चिमटो काडटा म्हणून बॉ मारची नाका. मागणें एक संबंद मोगाच्यानो. पूण तीच भुरगीं तितके व्हड जावन येता आसतना आवय दिसना जाल्यार रडनात ताका कारण आसा कित्याक म्हळ्यार कांय म्हणे कांय पेटो आयलो दिवड आयलो मम्मे म्हळ्यार पुरो भुरग्यांनी आवय खंय आसल्यार येता म्हणलें भुरग्याक गोत्ता. दीस इज वॉट रिलेशनशीप. आमच्या जिणयेंत देव दिसना आमकां देव दिसल्यार आमी वाचना प्रॉब्लम ते देखून पोरण्या सोल्ल्यान ती म्हळें मैजे तूं वच आमी वचना आमी वाचचें ना कित्याक देव दिसना आमकां देखून देवाक आमकां पळोवंक जायना मोगाच्यानो. पूण देव आसा सदांच आसा. वो संबंद आमचे थंय आसल्या वेळार जावं दी ती मार्केट या जावं दी बसार या रेलाचेर या खंय आमी आसाव म्हाका मागणें करूंक या तुमकां मागणें करूंक कश्ट भोगनात. सगळ्यांक आमकां इगर्जेक सगळो दीस येवंक जायना. इगर्ज पयस आसा खंय आसल्यार हो संबंद देखून सांत पावल म्हणटा धर्मदुतांचें कृत्यान एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 17 वर्स 28 देव आमचे तावन पयस ना देव आमकां लागीं आसा. आमी आसचें उठचें बसचें न्हिदचें सगळें आमच्या सोबयातय आमच्या देवातय. हो संबंद आमी कर्ण घेतिल्ल्या वेळार मागणें अर्थाबरी जाता. खंय मागोवंक जाता बसार येता न्हय आमकां तेर्स म्हणून वचोंक जाता कितेंय करूंक जाता. हो संबंद आमचे थंय आसूंक जाय. देखून देवाक सोदची गरज ना देवाक सोदून वेळ पाड करचो नाका देव आसा हें पयलें. दुसरें मागणें म्हळ्यार अर्गां दिवचें ग्रॅटिट्यूड थँक्स गिवींग उपकार आठवणी. हांवें पळोवना त्या मनशाक कोणेकलो मुंबयचो मनीस खंय ग्रेस्त मनीस बरें मस्त उदार काम पुरा करता खंय इगर्ज बांदून की मस्त कुमोक पुरा केला कोण गेल्यार कुमोक करता पूण मागणें रजार तितकेशें फाटीं गया मनशा तें मनीस बरो मनीस 80 वर्सां प्रायाचेर युरिनरी ब्लॅडराचें इल्लेशें प्रॉब्लम जालें खंय लिकेज प्रॉब्लम इल्लें सुरू जालें. मागीर डाक्टरा कडच्यान गेलो आसता गेल्ल्या वेळार डाक्टरान म्हळें खंय चड जावन 70 इयर्सा उपरांत 70 जाल्या उपरांत सर्जरी करूंक डाक्टर तिगे भियेतात. हाची 80 जाल्यान 80 जाल्यान डाक्टर म्हणलो खंय तिगे रिस्क आसा पयशे इल्ले चड करसात. पयशे कितले कांय एक 8 लाख करसत जाले. पयशांचे विशय ना म्हणलो पयशे प्रॉब्लम ना करया म्हणून धैर्यान वत्तू म्हणलो करया म्हणून ऑपरेशन केलें. कर्ण अनेस्थेशियाचो पावर उणो जावन सादारण मोतीर येताना सकाळ मागीर उलोवंक सुरू करतात. पयल्यान सांगलो शब्द हो खंय ये देवा फाटल्या 80 वर्सां तावन तुवें धर्माकत पुरा रिपेरी केल्लें आनी आतां इल्लेशें लिकेज सुरू जाल्ल्या वेळार 8-8.5 लाख दिजे पडले न्ही तें रिपेरी कंप्लीट जाता म्हूण कांय धैर्य ना. परतून प्लंबिंगान दिल्यार रिपेरी येवंक पुरो कुत्त ना. पूण पळया त्या मनशाक 80 वर्सां प्रायाचेर हें भोगलें ये देवा सगळें तुवें धर्माक रिपेरी केल्लें आतां इतले दिजे पडले. मोगाच्यानो आमच्याच जिवाक आमी पळयलें जाल्यार कितें एक विशेशता आमच्या जिवाची. वायट सूख चिंतिनाकात. आमी एक बाथरुमाक वॉशरुमाक गेल्या जाल्यार युरीन पास करचें म्हूण चिंतल्यार युरीन पास जाता. ताचे उपरांत ते मसल्स अशे टायट जाल्ले नेक्स्ट आमी परतून वचून चिंतल्यार मात्र कसली एक मांडावळ देवाची. हे आमी आमकांच पळयल्यार पुरो काय
दिंबेर पडून मागणें करूंक कांयच कस जावचें नात. देखून उपकारी मोण जायचें. चिंती आमचो हे मुंगायो आमचो हात बेंड बागाना जाल्यार जेवचें कशें? कशें जेवचें? हात नीटच आसा जाल्यार हें बागाना म्हूण चिंतया. जर तर चिंतया आमची घुमटी गुवाना अशी मारो कसो उतरचो? सकाळचें पळयतना आमच्या वयल्यान कांय 4 कारां पास जातात. जायना. चिंती आमकां एक बागोवंक जायना या दिंबी घालूंक जायना. आमच्या जिवाचेर आमी पळयचें मोगाचें न्हू. दनपारां जेवल्लें आतां जिरोन जालें. चिंतया जेवणात जिरोनांतलें डम्म जालें जाल्यार पोट म्हणी अशंत रावलें जाल्यार या काल राती जेवल्लें आनी जिरोना जाल्यार. देखून हर एका घडये उपकारी मोनाची जावचें. तेंच एक मागणें देवा तुका थँक्यू. व्हडलें कांय करीचें म्हणून ना. 2 3 2 वांटे दर्यो कितले मिठाचें उदक वयर वेता. पूण सकयल येताना पावस येताना मिठा उदक येता गी? काले म्हणटात तुमी? इतलें दर्याचें उदक मिठाचें उदक मिठूच वयर गेलां पूण सकयल येताना मिठा उदक येता गी? येना न्ही गी. हर एक थेंबो उदकाचो थेंबो इतलें नितळ. जर तर मीठच आयिल्लें जाल्यार कांय उरतें ना. कांय उरतें ना. पूण तरी तर पडीं पावस आनी पुरो येताना आमचें कशें चिंताप कशें कोलो एक पावसा बावय सांत म्हळ्यार सत्री व्हरूंक कस जातात म्हणून. त्या तुळू भाशेन ते उलयता हेंचिना सावदा बर्सा माराय म्हणून. पावस आयल्यार सावदा बर्सा न्ही गे. पूण पावस एक 2 वर्सां येना जाल्यार सगळ्यांचें साव जाता न्ही गे. सक्कड मरतात. देखून आमी हर एकली उपकारी मोनाची आमी जावंक आमकां मागणें म्हळ्यार तेंच मोगाचें न्हू. हे दुसरो भागवो म्हळ्यार एक संबंद दुसरें उपकारी काळीज. जेवताना पळया तुमी कितले पटी आमी अशें करून हात बशयेक घालून JCB भाशेन कसो तोंडाक येता पळया. थोडे पटी जेवताना करंट बरो चलता पूण एक दीस म्हणी सुकोवन हें शीत हांगा गेलां गी वचना न्ही. या एक दीस म्हणी त्या तारल्यांची घडी अशी करून दोळ्यांक म्हणी गेल्या गी करेक्ट येता हांगा. आनी JCB देवान आमचो हात पळोवन JCB पळोवन देवान हात केल्लो न्ही. आमचो हात पळोवन JCB केला मनशान. कल एक देवाची जानवाय मोगाच्या न्हू. एक पोपायाची बी आमी घाली जाल्यार कितल्यो पोपायो वर्सां घातल्यान आनी त्या एका पोपायाच्या भितर कितल्यो परतून बियो. हें सगळें आमी चिंतलें जाल्यार देवाची कसली एक मांडावळ कहली एक मांडावळ. देखून हर एका घडये देवाक उपकार आठोवंक आमकां केदींच कांय पुरो जावचें ना. थोड्यांक कर म्हणी गांवांत माड आसतले. खंयच्या माडाक सड्ड नारळ जावचें? एकच वस्त्रमूळच्या माडाक नाल्यार नाणयेच्या माडाक. ताका खाला तुमी बिस्लरी उदक वतात गे ना. आनी तें ओतुलें मेळ्ळें उदक मोगाचें न्हू. चिंतल्यार तें कशें तितलें नितळ जावन वचून बोंड्या भितर रावता वचून. आनी एंत आमी ओतुल्लें उदक तर बोंड्या भितर रावल्लें जाल्यार कितें जाती गजाल? एक बोंडो म्हणी पियोंक जातो गे. हें चिंतल्यारच देवा अर्गां तुका हर एका घडये दिंबेर पडून एक हात वयर करून देवा तुका अर्गां. मनशाची न्ही कितें मोगाचें न्हू. दोळ्यांक दिसनातले ते 46 40 आनी 100 क्रोमोझोम्स ते सांगाता येतात. ते परतून वाडावळ जाता तांतलो एक ल्हानसो भाग मनशाचो फाटीचो कण जाता. ल्हानसो एक भाग दोळे जातात पळोवंक शकतात. एक ल्हानसो भाग काळीज जाता आनी एक भाग लंग्स जातात आनी कालें पुरो जाता आनी एक भाग पाय जातात. हें कशें जाता आमकां समजत ना. देखून हर एका घडये हे देवा तुका अर्गां उपकारी मनाची जावची. देखूनच उपकारी मनाची जावंक आज आमकां आपोवणें. आनी तिसरें मागणें म्हूण सांगल्यार देवाक आयकोवचें. जायते फावटी आमी टायम पाड केला आमचो वेळच पाड केला. कित्याक म्हळ्यार देवाचें मन बदलोवंक आमचें मागणें करचें आमी. आमचें मन बदलोवंक न्ही. मागणें आमचें मन बदला जाय. कोण एकलो धाकटो भुरगो जॉनी इस्कालांतल्यान घरा येवन मम्मी कडेन म्हणलो की मम्मी आज आमी 13 वर्सो मुंबय इंडियाचें कॅपिटल जावंक भेटोवन दिया म्हणलो की. काल्याक रे पुता दिल्ली एक आसा न्ही. ना ना मम्मी आमी आज मुंबय कॅपिटल जावंक एक मागया म्हणून. मागीर मम्मीन विचारसा काल्याक रे म्हणून. ना ना मम्मी तें एका मार्क्साक टिचरीन विचारलें इंडियाचें कॅपिटल खंयचें म्हणून हांवें मुंबय म्हणून बरयलां. कोलो एक चालू चेडो पळय तसो ल्हान जाल्यार. आमचें मागणें तशें म्हळ्यार देवाचें मन बदलूंक देवा म्हाका आतां चिंतना पावस जाय जाय म्हाका आतां वत जाय जाय
म्हाका आत्तां तें देवान देवाचें मन बदली जायना. देखून देवाचें मन बदलूंक आमी मागणें करचें नाका, वेळ पाड करचो नाका. मागणें करन आमचें मन बदला जाय. कोण एकल्यांत खंय दूख कोणी नात, भाऊ भयणी कोणी नात, तरणाटे भुरगे काजाराची प्राय जाल्ली आनी हाचें मागणें खंय, हे देवा म्हाका कांय नाका, म्हाका कांय सारना, म्हज्या मम्मीक एक बरो जावं दी. हें चेडूं मात खंय गेल्यार दीस काडीत. तोलें आमचें मागणें. कोणे कडेन भुरगीं सदांय हर एक फावटी वर्सा पिकनिकाक येताना तांच्या व्हडली मांयक आपोवन व्हरतालीं खंय. पयलीं एका म्हयन्या पयलीं सांगतालीं व्हडली मांय आमकां पिकनिकाक वचोंक. त्या वर्सा कितें विसरोन गेलें खंय. भुरग्यांक सांगूंक उडासत ना. मागीर पिकनीक तिका कळला, ही पिकनिका येतात म्हूण तिका कळला, म्हाका सांगू ना. रागान बारीक कडकडली आसतली. मागीर त्या दिसा सकाळीं सांगलें खंय, माय आमी पिकनिकाक येता, तुवें येजे. आनी आतां ही व्हडली मांय म्हणाली खंय, आनी जायना पुता, हांवें ऑलरेडी आज सकाळीं जावन मागोवंक सुरू केलां, सांजेर आज गडगडो पावस येयचे. हांव येना म्हणाली. कळली व्हडली मांय पळय, आमचें मागणें तशें ना. देखून मागणें देवाचें मन बदलूंक न्ही, मागणें आमचें मन बदला जाय. कोणे एकल्यान म्हळें खंय दुसऱ्या माजुजा वेळाचेर, आमी मागलें पुरा बॉम्ब पलतोरच्या इतलान पडले. आमी मागलें आनी पुरा बॉम्ब पलतोरच्या इतलान पडले, आमच्या इतला पडना, ती मेली. आमचें मागणें थोडे पटी तशेंच. आतां देवापोण्या पासून ती जायत्यांनी मागूंक सुरू केलां. हे देवा देवापोणे दी, आमगेर न्ही तांगेर दी. तांणी तेंत मागचें खंय, देवा देवापोणे दी, आमगेर न्ही तांगेर दी. तांगेरी ना तांगेरी नात ना. मोगाच्यानो ह्यो 3 संगती उडास दवरया. एक ल्हानसो संबंद. हे देवा तूं सगळ्यान आसाय, सगळ्यान आसाय. देव ना तुलो जागो ना. आनी देव आमचें मागणें आयकता. किर्तन 6 काल 1-2 वळी मात्र तुमचे पासत वाचता. किर्तन 6 कितें म्हणटा, आस्कार वळ 6, किर्तन 6 वळ 6. आस्कार सुस्कार सोडून हांव तोकोन गेलां, रातीच्यो राती रोडोन रोडोन हांव म्हजें उशें भिजयतां, दुखांनी म्हजी खाट उपयोंक लायतां, खंतीन म्हजे दोळे पुरोवन गेल्यात, म्हज्या दुस्माना वरवीं म्हजी दिश्ट मंद जाल्या. आनी निमाणें म्हणटा, सर्वेस्परा तूं म्हज्या कुमकेक ये. किर्तन जुदेवांक दुसऱ्यांक कितेंच मागण्याचें पुस्तक नातलें. तांकां दुसरो पयत पुस्तक तांचे कडेन सगळें नातलें, किर्तनां मात्र आसलीं. आनी सक्कड किर्तनांकच नांवच मागण्याचें पुस्तक. दिसाक 1 वाचलें जाल्यार किर्तन एका वर्सान 2 पटी सगळीं वाचून जातात. सगळीं मागणीच मनशान देवा लागीं उलोवचें. ही एक उडास आसूं दी. आनी मागूंक आमकां जेजू एक आदर्श. हें उडास दवरूंक जाय हर एका संदर्भाचेर आनी हर एका वेळाचेर. जेजून सकाळीं पांत्यार मागलां इल्लेशें. आमकां एक आपोवणें. सकाळीं उठल्या कोडले आमी हांगासर आसलीं, ल्हान आसतना मम्मीक मागणें कर थंय रावोंक वेळ नातलो म्हळ्यार उजो फुंकूंक आहलो न्हय. त्या भायर पावसान पुरा लांकूड जिवेंत आसतालें अर्दें. तिणें फुंकून फुंकून उजो केल्लो. मागणें सुरू करन आमच्या बापा आमोरी सुरू करून तिरांच्या कुडा येताली. तुमची मालगडी तशेंच आसतली. पूण आतां तें सकाळींचें मागणें येयलें चड जावन येयलें अशें मस्त कडेन बंद जालां. तरी एक सांजेर म्हणी मोगाच्यान आमी सांगाता येजय. थोडो वेळ सांगाता आमी येजय. मस्त कुटुंबांनी मागणें आसा. देवाक अर्गां दिवया आमी. जेजून सकाळीं मागलां. दनपारां ताका वेळ मेळटना इल्लेशें मागलां. कामांत कितलो राटावळी आसल्यार थोडे पणी सांजेर गेलो, थोडे पणी रातीक गेलो. तें मात न्ही, हर एका संदर्भाचेर सिसांक विंचताना ताणें सगळी रात मागणें केलें म्हणटा. आमकां एक आपोवणें हें. खंयचेंय एक काम करता आसतना जावं दी भुरग्यांक एक इस्काला घालूंका, ह्या भुरग्यांक एक सैरीक पळोवंका, ह्या कलेक नवें काम सुरू करूंक आसा, ह्या एक वस्तू हाडूंक आसा, ह्या कितें एक घर बांदूंक आसा, ह्या एक जागो बांदूंक आसा, ह्या कांय एक ल्हानसो नग करूंक आसा, ह्या आमी एक ल्हानशें मागणें करया. जेजून सिसांक विंचताना मागणें केलें. सिसांक धाडटनाय तो मागता, देवा हांकां राख आनी सांबाळ. पाटी आयल्या मागीर परतून म्हणटा, या आमी एका वरे विंगड सुवातेक या, इल्लोसो वेळ बसया. वरे विंगड सुवाते म्हळ्यार पिकनिकाक या म्हणून न्ही, आमी इल्लो वेळ बसया, अर्गां दिवया देवाक. उंडो 5000 लोकांक अजाप करता आसतनाय थंयसर स्पेसिफिकली बरयलां, ताणें सर्गाक दीस लावन मागलें. लाजराक भायर हाडच्या वेळार सर्गाक दीस लावन जेजू पयलें मागणें करता. लाजर भायर म्हणालो, कितें मागलें कितें सांगलें तें जालें.
कष्ट आसात मुखार म्हूण समजून घेवन जस्से मनी मोळ्यांत मागते आसा. इवन कुर्सार तावणी जेजू मागते आसा. भाव भयण्यानो, कसलें एक आदर्श आमकां. मोरी तिच्या ल्हानशा प्रायाचेर, सडन 13 वर्सांची तिची प्राय, तिका तिच्या आवयन आनी बापायन मागणें शिकयलें. बऱ्या कुटुंबांतली ती, देखून तिणेंय मागणें केलें. आमकां एक आपोवणें. आतां मागणें म्हणटा आसतना एक 3 संगती आमी गमनान दवरी जाय. मागणें करता आसतना कितें करी जाय? पयल्यान पयलें इजाया प्रवाद्याचें ग्रंथ अध्याय 1 16 तावन 18 म्हणसर त्यो वळी. बुक ऑफ Isaiah chapter 1. The whole chapter is beautiful, but specifically verses 16, 17 and 18. तूं मागणें करूंक तुजे हात उबारता आसतना हांव म्हजें तोंड गुंडायतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. हांव मागणें आयकोसो ना. कित्याक म्हळ्यार तुजे हात मेळ्ळे जाल्यात, तुजें काळीज नितळना, तुजे हात रक्तान तुवें तांबडे केल्यात. आनी तें समजाचें जाल्यार किर्तन 15 आनी किर्तन 26 15 and 24. सर्वेस्परा, कोण तुज्या दोंगरार येवंक पावात. ही थोडी कोटेशनां म्हणी विसरा नाकात. सर्वेस्परा देवा, तुज्या मुखामळाचो परजळ पळोवंक कोणाक फावो जायत. हे देवा, तुज्या दोंगरार सोडोवंक कोणाक फावो जायत. कोणाचे हात नितळ आसात, कोणाचें काळीज निर्मळ आसा. आनी थंयसर लांब सांकळ दिल्या, तुमी वासा मागीर उपरांत. म्हणटा आसतना आमचें काळीज आनी मन नितळ आसूं दी. सगळीं आमी नितळ जावंक साध्य ना. इल्लें उणेंपण आसात मोगाचें न्हू, तें कांय करूंक जावचें ना. पूण इल्लेशें म्हणी आमी नितळ जावंक जाय. इल्लेशें म्हणी हें एक पयलें गरजेचें. आमचें काळीज, आमचें मन, आमची कूड, आमची जीब, आमचे हात नितळ जावं दीत. दुसरें, इल्लेशें कालतेपण. इल्लेशें कालतेपण. फारिजेव आनी पब्लिकान देवाळाक मागणें करूंक गेल्ले. एकलो दारा लागीं रावून हड्द्याक पडून म्हणलो, देवा, हांव वयर पळोवंक फावो न्हय. आनी एकल्यान ताचेच विशयान उलयलो, हांव ताचे बरी न्हय, हप्त्यान 2 दीस उपास करता, दांतलें एक दिता. दिल्लें देवान दिल्लें तर दिल्लें, देवान दिल्लें तर फाटीं दिल्लें जालें. ताणें कांय केल्लें कांय न्हय. पुरा आमी खालें दिलें जाल्यार देवान दिल्लें तर न्ही. येताना खालें हाडलां आमी, कांय येना. आनी वेताना कांय वरी ना. देखून बारी विपर्यास वयक कांय नातल्या वेळार आमी मागता. आनी मागीर विपर्यास म्हूण सांगल्यार भिकारी देवाळाच्या भायर मागतात, ग्रेस्त भितर मागतात. ती दुसरी आनी एक गजाल. ती दॅट इज अनदर विपर्यास तो एक. आतां हर एकल्यान आमी मागचें आनी मागल्याचो फळ जावन देव दिता. आनी दिल्या मागीर परतून आमी देवाक फाटीं दिवचें आनी आमचें एक नांव बरोवन घालचें, हांवें दिलें म्हणून. व्हेरी इंट्रस्टींग, व्हेरी व्हेरी इंट्रस्टींग. ह्या विशयान चिंतल्यार मुस्ता आसा चिंतोवंक. कांय नातल्या वेळार देवान आमकां दिवचें. आनी एक उडास दवरचें मोगाचें न्हू. फाटल्या एक 40 आनी 5 वर्सां आदीं जावं दी आमी कारवार तिशिली जावंक पुरो, या गोंयकारां जावंक पुरो, मंगळूरची जावंक पुरो, आमचे लागीं विशेश कांय नातलें. आमची चरित्र आमीच पळयली जाल्यार कांय नातलें. तुमची चरित्र तुमीच पळया. सर्ताव जावन पांयांक वांडो नातल्यो आमकां. वस्तूर आमचें चड्डेक बुराकत आसतालें चेड्यांच्या, इस्कालाच्या चड्डेक जाल्यार गत तशी. अप्रूप खंय आयताराचें कांय एक मिसा येताना कांय वांडो शिवाय पांयांक वांडो कोणाक नात. पूण आतां सांगल्यार समजूंचें ना तें. आतां आमी वांडो घालना कित्याक घालनातल्यो म्हणी सारकें ती. वांडो नातल्यो म्हळ्यार समजना. त्या टायपार आसलें आमी. कांय निसकी पेजकी पिवळून. पूण आमच्या मालगड्या लागीं मागणें आसलें. तांणी दिंबयेर पडोन मागल्याचो फळ जावन आज आमी ह्या हंताक वयर पावल्या. हें सत आमी मानून घेवंक जाय हर एकल्यांनी. आज कितें आमचे लागीं आसा, आमच्या मागण्याचो फळ न्हय वो. आमच्या मालगड्यांनी दिंबयेर पडोन मागलें. तेर्स तांणी दिंबयेरच न्हय गेल्लो. तेर्स जाल्यार मागीर थोडी मागणी हात वयर करनासताली. 5 आमच्या बापा, 5 नंबर जेजूच्या 5 गायां खातीर भेटया. आनी खोली लांब मागणी तांणी केल्यांत. सादी मनशां ती, पूण मागणें आसलें. तो पब्लिकान देवा हांव मळबाक सर्गाक पळोवंक पावो न्हय. आनी माणे म्हणटा जेजू म्हणटा तो देवाक मानवण गेलो. देखून इल्लेशें कालतेपण मागणें करता आसतना जायजे. आनी तिसरें, निरंतरी मागचें. आज आमी पळयलें ती विधव स्त्री, ती दुरसोंक ना, ती ताका राग उलोवंक ना, देवाच्या विरोध उलोवंक ना. निरंतरी ती आयल्या, निरंतरी येवन तिणें मागलां आनी तिच्या मागण्याचो फळ जावन तिका मेळ्ळें. 13 नोवेनां केलीं
आनी करिना आबा सांतान तुनी दिवना अरे तेरा जाली परतून तेरा सुरू करची रावोंक ना या हांवें 7 दीस नोवेनाक या 9 दीस नोवेनाक गेलो देवान दिवना आनी देव आयकना म्हजें ना तशें ना परतून नोवेन कर म्हूण तासचें देवाक केदाळा ताचो वेळ म्हूण बगता तो ना म्हणसो ना आज न्ही फाल्यां तो दितलो देखून निरंतरी आनी तो खंयचेंच रावोंक म्हणून ना आमी जेवचें सोडलाय तरी पूण कितलें केल्यार हांगा लागना पूण जेवचें सोडलाय आज म्हणशेरी खावन उरता न्ही तशेंच इल्लेशें मागणें तशेंच कितें करचें आसा निरंतरी आमी करूंक जाय पूण हांगा एक थोड्यो अडकळी हे एक आमी मतीन दवरूंक जाय मागणें करूंक आमकां कितें अडकळी जातात सादारण जावन म्हणचें वेळ ना म्हणून आमकांय तशेंच आमकां एक पवित्र सभेचें मागणें आसा सकाळीं दनपारां सांजेर आनी रातीक आमकां ऑब्लिगेशन खंयच्या दिसा एकलो एक दियाकोन जाता ताका त्या दिसा ताणें ऑब्लिगेशन ब्रिवेरी म्हळ्यार पवित्र सभे पासोत आनी पवित्र सभे सांगाता करचें मागणें गरजेच इट्स अन ऑब्लिगेशन कांय द्याकाल मागणें पूण थोडे पटेन तेंय मागणें करूंक आज मस्त काम आहलें पयलें बंद करचें तें बाकी जेवचें बंद करना आमी कितलें काम आसलें न्हांवचें रावयलां न्हांवंक वेळा आज आज मस्त काम आबा आज न्हिदचें नाका म्हण येती न्हिदचें रावयलां आज राती न्हिदोंक ना सगळी रात काम करया ना रावयना आमी म्हणटा आसतना मागण्याक इल्लोसो वेळ ना म्हणलें कोन्नाकी 20 आनी 6 वरां सगळ्यांकी सवय सत्त आसची ऑल हॅव गॉट ओन्ली 24 hours ओन्ली त्या 24 hours सगळें जाता आमकां काम करूंक आसा न्हिदोंक आसा इल्लेशें मागणें हें करूंकूच जाय दुसरें थोडे पटी गरज ना म्हणलें एक चिंतापी आसा आतां गरज ना गरज पडटना करया आबा मागणें गरज पडटना ना मोगाच्यानो मनशा वरवीं कितेंच जायना जर तर थोडो वेळ हांगा आतां एसी आसा म्हूण जालें कित्याक मागीर तें आमकां ओडून हांगा वारें सोडटा हांगा जर तर ना जाल्यार जन्लां बागलां उक्तीं दवरलीं जाल्यार एक 3 मिनटां देव फॉर्मायत जाल्यार ह्या कुशीन वारें येवंक नजो कोण जीव रात हांगाची कोणी जीव आसची ना कोणे एकल्यान मागीर काय JCB हाडून कांय पडून काडचे पडात सगळां मरता आमी मनशा वरवीं कांयच जायना देखून गरज ना म्हणल्यार चिंता पस्सो ताका अर्थ ना पळय पुस्तक म्हणटा पिसो म्हणटा खंय देव ना म्हणून पिसो मात्र म्हणटा कीर्तन 114 पिसो मात्र म्हणटा देव ना म्हणून आमी पिशी जावंक जायना देव आसा देवाच्या मांडावळे प्रमाणे सगळें चलता देखून इल्लेशें मागणें त्या देवाक आराधन करचें आनी मागणें म्हणटा सगळें आयलें मावून बसचें जावंक पुरो इलें आराधन करचें या हात वयर करलें प्रेज आनी वर्शीप करचें कितें सगळें आसा सगळें सांगाता हें घालून आमी करूंक जाय गरज ना म्हणलें चिंताप जायना मोगाच्यानो देखून सगळें गेल्ल्या वेळार पुरतो न्हू रितीर मंदिरा म्हूण सांगून धांवल्यार अर्थ ना पूण सगळें आसतना देवा मुखार येवन एक आमच्या पापा म्हळ्यार पुरो सगळें होगडायिल्ल्या वेळार दीस आनी रात मागच्यांत कांय अर्थ ना सगळें देवान दिल्ल्या वेळार इल्लेशें मागणें त्या देवाक अर्गां दिवचें हें देवाक मेस्वता थोडे फावटी देव आयकना म्हजें कितलें मागलें हांवें एक उडास दवरया मागता आसतना कितें म्हाका आनी एकल्याक बऱ्यापणाक पडटा तें मागोवंक जाय देव जर तर हस्तीन व्हडले दोळे दी म्हूण मागलें जाल्यार देव दिना खंय ताका ल्हान दिल्यात दोळे कित्याक म्हळ्यार ल्हान दिवनूच तो हस्त थोडे फावटी उपात दिता राग येना हस्तीक 5 वर्सां राग येवचो खंय थोड्या मोठ्या मनशांक तिगे गटमूट मोठ्ठी आसली मनशांक राग येना राग येयल्यार ती हस्ती भरीत सोडना ती देखून तिगे मोठ्ठी असल्या मनशांक राग येना म्हणून उपात दिवचें न्ही देखून हस्तीक पळयात देवान ल्हानशे दोळे दिल्यात दिव दाळीन जर तर मागलें जाल्यार देवा म्हाका बरी न्हीद दी पाप दी ताका पायनान पाकटयनान धांवोंक जायना उबोंक जायना आमी मारूंक घा ताका देखून ताका देवान न्हीद उणी दिल्या दिवदाळीक बारी शार्प चुरुक्क देवाची मांडावळ ती देवाची मांडावळ कोण एकलो हांगा मागा जाल्यार म्हाका ब्रुसली भाशेन त्राण दी तूं सगळ्यांक मारूंक घा पंच घालूंक घा तो देखून दिना तूं तुजे बरीत राव देखून देव आमी मागता आसतनाय कितें गरज आसा हे देवा म्हाका बऱ्याक पडचें आनी हेरांकी बऱ्याक पडचें हे देवा तूं दी म्हूण सामन आमी मागया आनी निमाणें
थोडेपटी मागले मेळोंक ना आनी मागत ना देवाच्या विरोध उलोवचें बरो देव आसल्यार अशें कितें करता अरे देव कोणाचें म्हूण आयकतलो एकल्याक पावस दिल्यार आनी एकलो वच जाय म्हणटा कोणाचें आयकोचें देखून देव सगळ्यांकी पळयता सगळं आमी देवाचीं भुरगीं हें एक उडास दवरचें आनी विशेश जावन मोगाच्या वडिलांनो आवय बापायानो जेजूची ती उतरां खंयसर दोग या तेग सांगाता मेळटात कित्याक म्हळां हें थंय हांव आसां तुमचें मोदें मागण्याक सांगाता मेळ्ळे बरी दोग या तेगां म्हळ्यार पती आनी पतीन भारी अर्था बरी ताच्या फाटल्यान मस्तू नियाळ करून पवित्र बरें नारायणी मस्तू जायतें बरयलां कोण दोगां पती आनी पतीन सांगाता आयलीं इल्लेशें मागणें केलें मागल्या वेळार देव आयकता हांव तांचें मोदें आसां तेगां देवान फावो केलें एक भुरग्याचें देणें ह्या 6 आनी 2 भुरगीं जालीं ह्या 5 जाणां आनी 3 भुरगीं जालीं खंयसर 2 या 3 जाणां सांगाता मेळटात विगार आनी काजितोर सांगाता आयले दिंबेर पडून मागलें देव आयकोचो नांगी आयकता खंडीत जावन आयकता असल्यो संगती आमच्या मुठीन दवरल्या वेळार आनी विशेश जावन मंगळूर देशीचो 125 वर्सांचो जुबल्यो जाल्ल्या वेळार मुंबयतावन कार्दिनाल आयिल्लो मिसाक नेहरू मैदानाचेर मीस जालें त्या मिसा वेळार कार्दिनालान एक मोठो एक शर्माव दिलो जी भास बरी आसा इंग्लीश ताळोय भारी बरो आसा भोव वापरबायन एक ल्हानसो शर्माव दिलो म्हणालो ज्या कुटुंबांत आवय बापोय भुरगीं एका लायनीचेर सांगाता रावून मुखारासच्या देवा लागीं म्हळ्यार आल्तारीक पळोवन मुखारासच्या देवा लागीं उलयतात ताचे उपरांत ती सगळो दीस एकामेका लागीं उलयतलीं ज्या कुटुंबांत आवय बापोय भुरगीं सांगाता एका लायनीर रावून मुखारासच्या देवा लागीं उलयतात तें जाल्यार मागीर एकामेका लागीं ती उलयतलीं जर तर ज्या घरांत देवा लागीं उलोवंक वेळ ना ती मागीर ती उलोवची नात देखून कोण एकलो याजक जर तर सुन्न चलता जाल्यार पयले वचून ताची ब्रिवेरी ते मागण्याचो बूक खंय आगी पळयचें खंय ताचें कोंत खंय आगी पळयचें खंय खंयच्या एका कुटुंबांत समाधान तृप्ती ना जाल्यार तांची आल्तार कशी आसा गी पळयचें खंय पयलीं पावता खंय आनी पवित्र पुस्तक खंयच्या गतीर आसा म्हूण पयल्यार कळटा खंय भाव भयणानो हें एक आपोवणें आमकां आपोवणें हर एका घरांत आल्तारीक एक जागो आसूं दी थोडे कडेन तिकेशे बेजाराय जाता थोडे पटेन आल्तार थोडे पटेन शोकेजी भितर गेल्या ल्हानशी एक आल्तार शोकेजी भितर गेल्या ना आल्तार आल्तारीच्या जाग्यार आसूं दी एक प्रमुख जाग्यार आमची दिश्ट पडच्या लागीं एक आल्तार आसूं दी मस्तू कडेन आसा थोडे कडेन आल्तार सोदिचें पडटा थोडे कडेन ना आल्तारीक आल्तारीचो मान आसूं दी पयलें आमच्या आदल्या घरांनी साल म्हणटाले आमी आतां तेंचो साल आसलें हॉल जालां सालांत निदानातलीं साल मागण्याचें कूड ताच्या बोवारी पुरा रुमां फाटल्यान किचन आसल्यार त्या कुशीन एक रूम ह्या कुशीन एक रूम मागीर सोपो जालो सोप्यार रूम सालांत निदानातलीं सयरीं आयल्यार मात्र न्हिदचें साल मागण्याचें कूड म्हूण आसतालें हें देवान आमकां तसलें एक देणें आदीं फावो केल्लें तशेंच करूंक जायना आतां काळ बदलतना वेळ बदलता इल्लोच वेळ पूण इल्लेशें मागणें कुटुंबांत सांजेचो एक तेर्स आंबोरी जाल्यार मागीर एक मोठ्ठो एक देवाचें उतर जाता जाल्यार जेजूची सुवार्ता गी कितें आसा हांगाय तुमकां आतां इंटरनेटाचेर मेळटा आमकां ऑनलायन आसा या लिवींग वॉटर तले बूक पुरो आसात इंग्लीश बूक आसात एक अन्न कुटुंबांत आसल्यार बरें मोगाचें न्हू कोणताक एक जागो म्हूण आसूं दी घरांत थोडेपणी एक सांताचें बूक डेली सेंट्स कंपॅनियन्स म्हूण एक बूकूच आसा दिसपट्ट्या जिणयेक सांताचो बूक म्हूण सांगून 365 दिसांकी विविध सांत मोठ्यान बरोवन घालां त्या सांताच्या जिणयेचेर तेर्सां बरी जाल्या उपरांत एक वाचलें जाल्यार अर्था बरीत भुरग्यांक आमच्या सांताच्या जिणये विशांत आमी दिवंक जाता जाल्यार आमी सुकोवन परतावंक कोणना नाल्यार तशें जावंक नजो एक घडीभर दोळे धांपया आमचे मागण्या विशांत आमी नियाळ केलो मोगाचें न्हू मागणें एक संबंध जावं दी एक 3 म्हयने कोण एकलो टेलरिंग शिकता जाल्यार ताका आमी टेलर म्हणटा 20 आनी 1 दीस ड्रायव्हिंग क्लासीक गेलो जाल्यार कोण एकलो ड्रायव्हर जाता
6 म्हयन्याचो कोर्स वेल्डिंग केलो जाल्यार ताका आमी वेल्डर म्हणटा. हांव आनी तुमी फाटल्या कितलेशा वर्सां तावन आमी प्रेयर करनासा. आमकां कोणें म्हणी प्रेयर मुळांगे आज म्हणशेरी. आमकांय प्रेयर म्हणाजें आसलें. आमच्या नांवाक तें प्रेयर म्हणलो एक शब्द तांणी लागयचें आसलो. मागण्याची मनशां आमी जायचे आसल्या. थोड्या मापान जाल्या देवा करगा. कांय उणेपण अस्कत कांय आसा जाल्यार आज देवा लागचें आमी बोक्सांनी मागया. मोरयेमयाच्या आदारान तिणें कशें मागणें केलें, जेसून कशें मागणें केलें, आमी मागणें करूंक प्रयत्न करया. आमेन.